सो हे गायज, तर आयच्या व्हिडिओची सुरुवात भरपूर वेगळ्या तरेन अशी करता. चला म्हटलं आयज व्हिडिओ फास्ट फॉरवर्डिंग बीन करया नाका, आसा तशेंच स्पिडीन म्हटलें दाखोवया. आणि त्याच बरोबर म्हटल्यार तुमकां आवाजूय आयकूंक गावतलो पक्ष्यांचो म्हण. खुबशे पक्षी घरा सायडीक आमच्या आड्डता, खुबशे पक्षी आमच्या घरा सायडीक येता बी. शीत खावपाक म्हण आनी कितें खावपाक म्हण भरपूरशे अशे पक्षी येतात. आणि गांवांत सकाळ जाली म्हटल्यार ना पक्षी बीन आड्डोंक स्टार्ट करता. गांवांतली सकाळ जी आसता ना ती भरपूर वेगळीच आसता. तुमकां तर खबरूच आसतलें, सकाळ जालें म्हटल्यार मोरांचो आवाज येता, पक्ष्यांचो आवाज येता, कोंब्यांचो आवाज येता, कोंबो हो आड्डता. अशा तरेन गांवांतली सकाळ जाता. आणि गांवांतली जी लायफस्टायल आसता ना ती भरपूर वेगळी आसता. म्हणजेच लोक अशे आसता की दीसभर म्हणटा तशें भरपूर काम 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 करतात. शेतान वचप म्हण, काजींनी वचप म्हण, अशा तरेन गांवांतली लायफस्टायल आसता. म्हटल्यार भरपूर अशें हार्डवर्क करतात गांवांतली लोकां आनी भरपूर मेहनत अशी घेतात. तुमकां तर खबरूच आसतली, जी कोण गांवांत रावता तांकां खबर आसतली गांवांतली लोकां बरी हार्डवर्क करतात. आनी ती लायफस्टायल न्हय भरपूर वेगळीच आसता. एक गांवांत भरपूर मजा आसता, एक आपलेपण आसता. आनी गांवांतली मनशां सुद्दां खूब म्हणटा तशी मायेक बरी आसता. अशे तरेन आमचे गांवांतली लायफस्टायल आसता. तर हांगसर कडक अशें वत येयल्लें, सो म्हटलें मिरसांगो ज्यो आसा ते सुकत घालून घेवया. आनी आतां मसालोय बीन आमकां करपाचो आसलो, म्हटल्यार फीश करी मसालो आसा तेजें प्रिपेरेशन आमचें चालू आसा. आनी आमच्या फाटल्यान बी आनी फुडल्यान बीन आंगणान बरें मिरसांगो सुकत घालपाक मेळटा. पूण प्रॉब्लम असो जाता की आतां वत तितलें येयना, पावस बी चालू आसा. आतां पावस जो आसा तो एनी टायम येता सामको, तेका लागून मातशें सुकत घालपाक प्रॉब्लम जाता. आनी सुकत घालून घरान जर रावत जाल्यार केन्ना पावस येता हें कळना. म्हणून सुकत घातल्या उपरांत मातसो लक्ष दिवचो पडटा. आनी आयज अजिबात हांवें व्हिडिओ न्हय फास्ट फॉरवर्डिंग अशी करूंक ना. तुमकां म्हटलें आसा तशीच दाखोवया, कारण तुमकांय बीन व्हिडिओन पक्ष्यांचो बीन आवाज आयकूंक खुबशे जाणांक आवडटा. खुबशे जाणांक म्हजी लायफस्टायल आवडटा, गांवांतली लायफस्टायल तांकां खूब पळोवपाक आवडटा, जी आतांशी पळोवपाक तितली मेळना. आतां खुबशे भरपूर अशे चेंजीस जाल्ले आसा जे गांवांतलें लायफ आमकां पळोवंक गावना. आनी म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू खुबशे जाणांक ते पळोवपाक मेळटा. सो हें आयकून म्हाका तर खूब बरें दिसता. आनी ताका लागून हांव गांवांतली लायफस्टायल तुमच्या पर्यंत चडांत चड हाडपाची ट्राय करता. गांवानूय आतां खुबशे चेंजीस जाल्ले आसा. आनी गांवांतली लायफस्टायल मातशी आतां चेंजीस जाल्ली आसा. पयलीं आमी चुलेचेर बीन रांदतालीं, आतां चूल बीन तितली उरोंक ना, आमी गॅशीरूच रांदता. बट गांव हो गांव आसता. आनी खुबशे जाणांक गांवांत येवंक रावपाक मेळना, कारण जॉब आसा, कॉलेज आसा, आमी शिक्षण घेवपाक भायर भायर वयता. ताका लागून गांवांतली लायफस्टायल आमकां तितली एन्जॉय करपाक मेळना, तितले एक्सपिरियन्स घेवपाक गावना. बट हांव जाणा म्हाजी व्हिडिओ पळोवन खुबशीं जाणां अशी म्हणटात की आमी बीन ही लायफ पयल्ली आसा, गांवांत आमकांय बीन रावपाक खूब आवडटा. तर खरेंच गांवांत रावप म्हटल्यार ना एक वेगळीच मजा आसा. आमी पयलीं अशी करतालीं की सुटी पडली म्हटल्यार आमी मावशेगेर वयतालीं, मामागेर वयतालीं, एक मजा कशी. आनी गांवांत म्हणटा तशी सुटयेच्या दिसांनी व्हाळाचेर वचप, आनी खंय वचप, काजुंनी वचप, हे बीन लायफ न्हय खुबूच वेगळेंच म्हणटात तशें. तोरां काडपाक वचप, तोरां पाडूंक वचप, हे तर खूब जाणां व्हिडिओ थ्रू मजा एन्जॉय करता आसतलीं आनी आपलें ल्हानपण म्हणटा तशें याद करता आसतलीं. तर सारकें आसा, ती एक वेगळी मजा आसली. आमी ल्हानपणान सुटी पडली म्हटल्यार काजीक लागीं करपाक वयतालीं, तोरां लागीं करपाक वयतालीं, मागीर जांबळां लागीं करूंक वयतालीं. हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी सकाळची न्हय 10 जाल्ली आसा. आनी आयज न्हय हांव बेगिनात उठलेलें, कारण एकदम अशें कडक वत आसलें सकाळच्यानूच. सो म्हटलें वत येयल्लेर आसा, 2-3 दीस जाले वत बीन कांय ना, कंटिन्युअसली पावस पडटालो. सो म्हटलें आयज मिरसांगो ज्यो थोडे आसले न्हय, आतां नेवीन मसालो करपाचो आसा, फीश करी मसालो. सो तेजें प्रिपेरेशन सद्या चालू आसा. सो मिरसांगो बीन सुकत घालूंक जाय आसले. आनी काल मम्मी बीन म्हापसा गेल्ली नाय, सो मिरसांगो धाडपाक गेल्ली ती आनी ऑर्डर दिवपाक गेल्ली. सो दोनूय कामां करून येयल्ली ती. आनी मिरसांगो म्हटलें हे करया, सुकत घालया. सो सुकत घातलेले आसा सद्या.
आणि पावस कितें तरी करता मदीं दमट करता मदींच म्हणटा तशें वत सोडटा पळोवया मातसो लक्ष दिवचो पडटलो कित्याक अचानक जर पावस येत जाल्यार मिरसांगो उखलपाक त्रास मागीर कित्याक आमी सेपरेट सेपरेट अशें करून घालता ना मिक्स अशें करून घालना कारण भरपूर तरेचे आसा न्हय ते सेपरेट सेपरेटूच अशें घालता आमी ते सो तेका लागून हें काम जालां आनी आयज म्हजी मावशी सुद्दां येवपाची आसा धाकटी मावशी येवपाची आसा मावशी आनी मावसो येतलो सो केन्ना येता ती पळोवया जेवपाक पावतली अशें म्हणून सांगलां सो तेंच्या हांगसरूच न्हय काम आसा एकी कडेन सो ती काम करतली आनी हांगसर येतली अशें करून आसा आयज आनी च्या बीन जाली आमची च्या बीन पिली आमी आनी एकदम न्हय थंड अशें वातावरण आसा पळय स्काय बरो दिसता पळयात आनी मिरसांगेचे हात लागले बगबगे मारतात सामके सो पळोवया फुडलो प्लॅन कसो कितें आहा तो कळटलोच तुमकां आनी मम्मीन नुस्तेंय बीन घेतला कल्ली बीन घेतल्या ती फ्राय करूंक जाय मावशी बीन येवच्या पयलीं सगळें काम करून हे करतले म्हणजेच मागीर तेंच्या वांगडा वसोंक मेळटा न्हय तेका लागून जांबळां लागीं करून हाडटालीं जांबळां लागीं करून हाडप परत तोरां लागीं करून हाडप आनी सगळीं फ्रेंड्स बसून मागीर डिस्कस करप तुका कितली गावली म्हाका कितली गावली आनी अशे तरेन ती सगळीं जांबळां तोरां एकामेका बरोबर शेअर करून खावप ही एक वेगळी मजा आसली न्हय म्हाकाय बीन ते खूब आतां याद येता आमी फ्रेंड सर्कल कसो कितें एन्जॉय करतालो कशें कितें सुटी पडली म्हटल्यार आमी अशी चिचो बीन लागीं करूंक वयताली एक खरें वेगळीच म्हटल्यार वेगळीच मजा आसली ती आतां पळोवपाक खूब कमी मेळटा हलकें हलकें वत न्हय येता मदीं मदीं दमट जाता मदीं मदीं वत येता सद्या वत येयलाय पळयात अशेंच वत येयल्या पुरो आमकां कपडे बीन सुकत घालपाक बरें थोडेशे कपडे मम्मीन सुकत घेतले 2-3 दीस सामके म्हणटा तशे कपडे बीन अजिबात सुकोवंक ना इतलो कंटिन्युअसली पावस सामको पण आतां वत येता सो मिरसांगोय बीन बरें करकरीत कुरकुरीत जाय तितले सामके तर कांयच ऑलमोस्ट न्हय मावशी बीन येयली एक्चुली वदळ येयली हांवें ब्लॉग बीन कंटिन्यू करूंकच ना जेवली बीन आमी आनी तेच्या मागीर ब्लॉग म्हणटा तसो कंटिन्यू करूंकच ना प्रॉपर म्हणटा तशी 3 जाल्ली आसा आनी आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता हांव सो गडबडीन आनी गजालीन ब्लॉग थंयच उरलो सो तुमकां स्टार्टींग सांगलेलें हांवें की म्हणजे तुमकां खबरूच आसतलें ब्लॉग कोणें येयल्या उपरांत कसो कितें जाता सो तेका लागून न्हय ब्लॉग असो हांवें कंटिन्यू करूंकच ना आनी मावशी दाखयता मावशी आसा पळय मावशी हाय करूंक मम्मी बशीनच आसा हाय करता आनी म्हजी धाकटी मावशी सगळ्यांकून धाकटी मावशी मम्मी बशीनच तेचे बारीक आसा सो वदळ येयली मावशी आनी मावसो आसा थंय सो वदळ येयली बट ब्लॉग कंटिन्यू करूंक ना सो आतां म्हटलें कंटिन्यू करया सो आनी पावस न्हय गडगडटा सो मिरसांगो आसा आमचे भायर सुकत घातलेले सो ते बीन भरूंक जाय नाल्यार मागीर ते काम जांग आसा तेजें सो चला मिरसांगो ज्यो आसा न्हय ते भरून घेता हांव कावळे न्हय नाचता हांवें न्हय कुत्र्यांक एक्चुली जेवण घातलेलें आनी कावळे नाचता सामके तर हांव न्हय आतां मिरसांगो भरतलें कारण पावसान मातशी दमट केलें अचानक जर पावस येत न्हय जाल्यार गडबड जातली आनी भरपूर म्हणटा तशें आमी गजालीन जर उरत न्हय जाल्यार तशेंच उरतलें तें सो मावशेक बीन म्हटलें तुमी बसा हांव मिरसांगो भरता आनी ती सगळीं बसलेली आसा घरान आनी हे पळयात बरें सुकलें तशें कुरकुरीत जालें आसतलें मातशें कारण हे पळयात कावळे पळयात फाटल्यान कितें करतात ते जेवण घातलें न्हय ते आपूण येतात खावपाक सो चला भरया बीन ते मिरसांगो 2-3 कडेन आसा भरता म्हणसर मातसो टायम वयतलो तर चला आतां मिरसांगो भरून घेवया आनी आयज कशें आमचे मिरसांगो सुकले थोडीशी दमट आसली तरी बट हलकेशे मिरसांगो मातशे बरें सुकले नाल्यार इतलो पावस की आमकां मिरसांगो सुद्दां घालूंक गावनासले आनी मिरसांगो सुकले म्हटल्यार अशें जायना तेची तुरमणां सुद्दां काडूंक जाय येता आनी अशें सेपरेट सुकत घातलें न्हय की लागीं करपाक भरपाक भरपूर त्रास जाता तर एक्चुली कमी मिरसांगो आसले तेका लागून अशें घातलेले हांवें पूण म्हाका मम्मीन मागीर सांगलेलें की सेपरेट घातलेलें जाल्यार तुका इजी जाता आसलें म्हणून मागीर म्हटलें आसूं हांवें आतां घातलाच न्हय थोडे फारशे कितें आसना सुकले तरी आतां परत केन्ना एक दीस घालूंक जाय म्हणजे हरवे मसाल्याक बरें मिरसांगो सुकोवंक जाय 2-3 वतां तरी आमी ते बरें सुकयता आनी आयज दमट आसली न्हय तेका लागून मातसो प्रॉब्लम आतां कडक वत येयल्या उपरांत परत एकदां घालून बरें कुरकुरीत अशें सुकोवन घेवंक जाय
मिरसांगो बीन भरले आनी हांगसर हांव मावशे बरोबर येवन बसलें. आयज फूल डे म्हणटात तशें हांव मावशे बरोबरूच बसून गजाली करीन आसलें. आनी मावशी म्हाजी म्हटल्यार बेगिनाच अशी येयल्ली, बट हांवें तितलो ब्लॉग करूंक ना, ताका लागून तुमकां कळोंक ना तें. आनी मागीर आमी सगळीं हांगसर बसलीं, आमचे गजाली जे चालू आसले ते काबारूच जायनासले. आतां खूब दिसांनी मावशी बीन मेळटा म्हटल्यार खुबश्यो गजाली आसता, खुबशें डिस्कशन आसता. आनी ही म्हजी धाकटी मावशी आसा, मावसो आसा, जशें की हांवें तुमकां सांगलां स्टार्टींग. आनी मावशाक हांवें स्टार्टींग दाखोवंक नासलो, सो हो पळयात, हो म्हजो धाकटो मावसो आसा. आतां तितलें येवप बीन जायना, कारण म्हाजी कजन जी आसा, मावशेची भुरगीं आसा ती जॉबाक वयता, मागीर मावशेचो चेडो आसा तो कॉलेजीक वयता, मावसो बी कामाक वयता, ताका लागून तितले हॉलिडे बीन मेळना. तरी पण मावशी बीन येता, सॅटर्डे संडे तरी येताच. तर चला म्हटल्यार आयज तुमकां दाखोवया. जात्रा बीन आसतना आमची तेन्ना मावशी बीन म्हजे सगळे येता. तर ही म्हजी धाकटी मावशी. आनी आतां वचपाचो टायम जालो, सो वयताना कपलाक बीन लायता, हें तर खबरूच आसा न्हय तुमकां. सो हांगसर हांव कपलाक लायतालें मावशेच्या. तर गायज आतां न्हय मावशी बीन वयता, मावशी बीन वयता. पाल बरी ए मागीर सांगा म्हाका. तर गायज ही पळय मावशी बीन वयता. राव म्हटल्यार रावना, कारण चैतू बीन येवंक ना, ताका लागून बाय करता तुमकां. बाय. सुशेगाद आसा, पावले का फोन करात. तर गायज सांज जायत येयली, टायम हो रोकडोच जाता. आनी मावशी बीन पावता म्हणसर 1 वर जाय तांकां. सो पळय तांबडो पावपाक वयता तांकां, पळयात कसो धांवत येयलो तो. आनी सांज जायत येयली, आतां हॅरीक बीन वॉकिंगेक हाडूंक जाय. आयज ना हांवें कांयच चड शूट करूंक ना, एकदम बिंदास रावलें, मावशे बरोबर भरपूरशे गजाली केले. अशें म्हटलें सदांच व्हिडिओ ब्लॉग ताका लागून. आनी मावशेन टिकली लायिल्ली पळयात. चल्ले बेगिना चल. हॅरी आनी मम्मी न्हय हांगसर पासय मारूंक येयल्या, म्हणजे हॅरीक घेवन येयल्या पळयात. खूब दिसांनी हॅरी भायर येयलो. 2-3 दीस तर पावस पडटालो, आनी हालींच्या दिसांनी न्हय तो चड असो भायरूच येयना. हाडीच ना आमी ताका भायर चड. सो खूब दिसांनी न्हय भायर हाडलो ताका. म्हाका दिसता कितले दीस, आय थिंक सो 40 जावन 1-2दाच भायर येयला तो, चडसो येवकूय पळयना तो. आनी आमी ताका हाडिना, कित्याक बाकीची गांवठी माजरां आसता न्हय ताका लागून. आनी माजरां बीन सगळे कडेन झगडटा बीन, तो आवाज आयकून न्हय मागीर तो आबूज जाता. हांव पळयात. वयर नाका व्हरो ताका. आनी आयज पावस ना, मातशें बरें दिसलें, नाल्यार सामको पावस भायर येवंक सुद्दां चान्स ना. आनी तो तांबडो बसला, आमचो बॉडीगार्ड. आमी वयता थंय न्हय वयता तो. मावशी बीन वयताना सुद्दां न्हय फाटल्यान सामको. सगळ्यांक मारतली. तर गायज हॅरीक न्हय घरान येयलो मम्मी, हॅरीची वॉकिंग बीन जाली. आनी आतां दुसऱ्या कामाक लागली, ते म्हटल्यार न्हय कामां आमची काबारूच जायना. दीस काबार जाता पूण कामां काबार जायना. ही पळयात मम्मी हांगसर सारण मारता आंगणान. आनी हांगसरूय मारतली, कोयर भरपूर पडला, वारो येयलो न्हय, पावसान बीन भरपूर कोयर पडटा न्हय, सो ते निवळ करता. अशे तरेन आमची डेली म्हणटा तशी कामां चालूच आसता. कामां ही काबारूच जायना, केन्ना काबार जातली न्हय काय खबर. तर गायज दीस न्हय काबार जालो, सकाळ कशी जाली सांज कशी जाली हें कळोकूच ना. आनी भरपूर बरें दिसलें, आयज मावशी बीन येयली, खूब दिसांनी मावशी बीन येयली, इतलें बरें दिसलें ना. मावशे बरोबर टायम बीन स्पेंड करून खूबच बरें दिसलें.
टायम कसो गेलो हे कळोकूच ना. टायम कमी पडलो खंय तरी. एक्चुली मावशेक बीन राव म्हणटाले आमी, पूण जालें अशें की म्हणटा तशें म्हटल्यार म्हाजे कजन जे आसा न्हय मावशेची भुरगीं जी आसा ती येवंक ना. सो ती कामाक बीन गेल्ली, तेका लागून रावपाक पॉसिबल जायना. तिका म्हटलें मागीर केन्नाय यो परत. एक मजा सामकी म्हणटा तशी. सो तुमी पळयलेत आसतलें आयज हांवें चड कांय शूट करूंक ना. खरें सांगता कांय शूट करूंकच ना हांवें. तितलो आयज ब्लॉग कंटिन्यू करूंकच ना. मदीं गॅप घेवन केला. तर चला आनीक व्हिडिओ वेस्ट वाडयना हांव. आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.